मुळाव्या शाळांतले शिक्षक आणि एलडीसी मिळून 212 पदां खातीर 12,842 अर्ज आयल्यात। शिक्षकांच्या पदां खातीर शेनवारा जाल्यार एलडीसीच्या पदां खातीर आयतारा परीक्षा जातली। शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे हांणी ही माहिती दिल्या। शिक्षण खात्यात कायम स्वरूपी पदांची भरती जावपाची आसा। मुळाव्या शाळांतल्या शिक्षकांची 142 पदां जाल्यार एलडीसी खातीर 70 पदां भरपाची आसात। शिक्षकांच्या पदां खातीर 2073 अर्ज आयल्यात। त्या भायर एलडीसीच्या पदां खातीर 10,769 अर्ज आयल्यात। शिक्षकांच्या पदां खातीर शेनवारा 17 तारखेक 2:30 ते 5:30 या वेळात परीक्षा जातली। एलडीसीच्या पदां खातीर आयतारा 18 तारखेक परीक्षा जातली। परीक्षे खातीर कुजिरा आणि ताळगांव ही 2 केंद्रां आसात। 2 सेंटरांनी ही एग्जाम जातली 2:30 ते 5:30। कुजिरा 3 इस्टॉलां आसतली आनी तालिगांव सेंट मायकल्स हायस्कूल आसा थंय जातले ही रिक्रुटमेंट टेस्ट। टोटल 2073 कॅन्डिडेट्स एपियर जातले। सो लोवर डिविजन क्लार्क ह्या पोस्टा खातीर आमचे कडेन 70 पोस्ट आसा आनी 10,769 एप्लिकंट आसा इतले कॅन्डिडेट आसतले आनी ते 29 सेंटराचेर तांची टेस्ट जातली रिक्रुटमेंट टेस्ट 18 तारखेक। हे जस्ट तुमकां इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता पूण मेन रिजन प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार 17 डिसेंबराक तांची 2:30 ते 5:30 आमची टेस्ट जातली प्रायमरी टिचराच्या पोस्टाचें नांव गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टिचर